नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. एकशे आठांतले 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह वाठारांतल्यान भायर काडपा विशीं गोंयच्या रिपोर्टा उपरांत ग्राउंड झिरो तपासणी केंद्राची एक्सपर्ट टीम चालू म्हयन्यांत गोंयांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा यादवाक कोल्हापुरांत अटक. साथीदार कॉन्स्टेबल रोहन वेंझिकय अटक. फोंडे दीपश्रीक अटक. कंप्लेनी करात मुख्यमंत्र्याचो उलो. इफीक गोंयांत अंदू 20 वर्सां पुराय. 15 तारखे आदी कामात अडीक. मुख्यमंत्र्याची रिव्ह्यू बसका. इफीत अंदू पणजे टॉप 6 परफॉर्मरांचो शिगमो कार्नवाल. अनमोडघाटात ट्रक बस एसयूव्हीचो एक्सिडेंट. टेम्पो आनी बसीच्या ड्रायव्हराक मरण. बसींतली एक चली क्रिटिकल. जीएमसीत चल्ल्या उपचार. दूधसागर टूर ऑपरेटरांच्या इश्यू वेल्यान पक्षांतल्यान आपल्या आड राजकारण. उदरगतीच्या नांवान पक्षांतर करतल्यांची उदरगत. गणेश इट ऑन. गोमंतक भंडारी समाजाची समिती बिनविरोध जिखली. 17 वांगड्यांची समिती जाहीर. देवानंद नायक अध्यक्ष. सगळ्या उमेदवारांचे अर्ज भायर मारिल्ल्यान कोर्टांत वचपाची शिटकावणी. काँग्रेस फुटीर आमदारां आड सभापतीच्या निकालाक डॉमिनिक नोरोनाचें हायकोर्टांत आव्हान. ताची अपात्रता याचिका सभापतीन केल्ली डिसमीस. गोंयचे 108 21 गांव इको सेन्सिटिव्ह वाठारांतल्यान भायर काडपाक गोंय सरकारान दिल्ल्या रिपोर्टाची ग्राउंड रियालिटी तपासूंक केंद्राची एक्सपर्ट टीम चालू म्हयन्यांत गोंयांत येता. भायर काडपाक सांगल्यात ते 21 गांवांनी 12 सत्तरींतले 5 धारबांदोडे, सांगेचे 3, 1 काणकोणचो. उरिल्ल्या 87 गांवांनी 51 गांव सत्तरींतले. स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या पर्यावरण खात्यान पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्या वळेरेंत आशिल्ल्या गांवांचेर अभ्यास करून रिपोर्ट केंद्राक दिलो. सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायते प्रमाण 108 गांवांतले फक्त 21 गांव ह्या लिस्टांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी समितीन केल्या. राज्य सरकाराच्या रिपोर्टाची ग्राउंड रियलिटी तपासपाक केंद्राची एक्सपर्ट टीम नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयांत येवपाची. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनात दिल्ल्या वळेरेंत 108 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत येतात. 108 गांवांतले 21 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्या वळेरेंतल्यान काडचे म्हूण गोंय सरकारान नेमिल्ल्या तज्ञांच्या खासा समितीची सुचोवणी. राज्य सरकारान हो रिपोर्ट केंद्र सरकाराक दिला. ग्राउंड रियलिटी तपासपाक केंद्राची एक्सपर्ट टीम नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयांत. 21 गांवांत 12 सत्तरींतले 5 धारबांदोडा, सांगेचे 3 जाल्यार 1 गांव काणकोणचो. सत्तरींतले आंसुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुंभारखंड, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली, वेळूस हे 12 गांव भायर काडपाची सुचोवणी. धारबांदोडेचे कामरखंड, मैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आनी पिळये हे 5 गांव भायर काडपाची सुचोवणी. सांगेचे कोळम, रिवणा, रुमरे जाल्यार काणकोणचे खोला अशे 4 गांव भायर काडपाची सुचोवणी केल्या. 108 गांवांतले 87 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत दवरपाची समितीची सुचोवणी. सगळ्यांत चड सत्तरींतले 51 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सरकारी जॉब स्कॅमाचो घुस्पो. रेल्वेंत आनी सरकारी जॉबाच्या नांवान लुटपी पूजा उर्फ प्रिया यादवाक दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांत उखल्ली. साथीदार कॉन्स्टेबल रोहन वेंझिकय धरला. कोटीभराची तोपी घाल्या. तिचे कडच्यान 9 लाखांचे भांगर, 3 गाडयो जप्त. माशेलांत जॉबाची तोपी घाल्ली फरारी दीपश्री सावंत गावसाक फोंडे पुलिशेन धरली.
मुख्यमंत्री म्हणटा कंप्लेनी करात. कोणूच सुटचो ना मरे, एक सुद्दां मनीस सुटचो ना. हांव परत एकदां सांगता. म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक लागला. बारीकशी सुद्दां कंप्लेन, आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी, कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो, बरें जातलें. बिचोली पुलिसान काल रातचे कोल्हापूर हांगासर प्रिया यादव ह्या महिलेक अटक केले. ह्या संदर्भातली माहिती अशी की रेल्वे नोकरी दिवचे ह्या प्रकरणात काही जाणांनी पयशे घेतले आणि त्याच बरोबर उसने घेऊन लोकांचे उसने दिवन परत रिटर्न न देता असो कोर्टाचो घोटाळो करून ऑगस्ट म्हयन्याच्यान गायब आशिल्ले प्रिया यादव हिका काल अटक जाली. ह्याच बरोबर अटक केल्या उपरांत आयज बिचोली पुलिसांनी तिका कोर्टान हजर केल्या उपरांत 7 दिसांचो तिका पोलीस कोठडीचेर रवानगी दिल्ली आसा. ह्या प्रकरणा बद्दल अशें येता की तिची जी गाडी आणि सोने हे मेळून 27 लाखाची एवेज आतां पर्यंत तरी पुलिसांनी सद्या जप्त केल्ली आहा. फुडल्या प्रकरणात पुलीस चौकशी चालू आसा. जो सागर नायक आणि तेजी मामी पावसकर हांकां दोगांकूय पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आणि जी मेन आरोपी आसली तर जी दिपश्री हिका लुकआउट नोटीस काडलेली आणि 28 दिसा 28 तारखेक ही लुकआउट नोटीस पुलिसांनी काडलेली. जवळ जवळ आयज एक 6-7 दीस जाले गोंयांत जोतली आणि लास्ट खंय तरी आयज मोल्या बॉर्डरीचेर तिका आयज सापळो घालून तिका धरलेली आसा. इतले मजगती दिवचल JMFCन पुजा नायकाचो रिमांड 2 दिसांनी वाडयला. जाल्यार सरकारी नोकरी दिता अशें सांगून 40 लाखांक एका फोंडेकाराक फटोवपी प्रकाश राणेक पणजी JMFCन 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इफी गोंयांत सुरू जाल्यार अंदू 20 वर्सां जातात. 15 तारखे पयलीं सगळीं कामां तडीक लागतलीं. रिव्ह्यू बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. 3,369 डेलिगेट्सांनी आतां मेरेन रजिस्ट्रेशन केलां. गोंय सरकार 26 कोटी मोडटा. अंदू इफीत कार्नवाल आनी शिगमो. 22 तारखेर सांजे पणजे दरेकी 3 मेळून 6 पंगडांची परेड. Venue and activity जी आहे ती ESG premises, screening of the movies, that jury screening and other festival activities. मगर आयनॉक्स पर्वरी मडगांव, सम्राट अशोक थिएटर्स ही स्क्रीनिंग ऑफ द मूवी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस असतलो. परत DB फुटबॉल ग्राउंड इफी एक्टिविटी हांगासर अरिना स्पेशली घालतले. ऑलमोस्ट सगळी टेंडर्स आणि बाकीची कामां जी आसा पळय न्ही ही करप सगळ्यांकडे सुरवात जाल्ली आसा. 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली. 3,659 आतापर्यंत रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. वागातूर हेलिपॅड एन्यू वेन्यू आसतलो. हे फावटीचे इफीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखे दीस परेड आसतलो. इट इज बेस्ड ऑन थीम कार्निवल आणि आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या 6 फ्लोट आमी स्पेशली जेंकां 1st, 2nd, 3rd आशिल्ले हांकां आफयल्या आणि 22 तारखे दिसा सांजे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आणि इट इज ओपन फॉर ऑल. कार्निवलाक आणि फ्लोटाक तांकांय इन्वायटेड ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तांकांय आफयल्या. तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेस्ड. 20 तारखे दीस इनॉग्रेशन श्यामाप्रसाद मुखर्जी तेस्तात बाकीची मुवी स्क्रीनिंग आणि याचे मास्टर क्लासेस सुरवात जातले. इट इज एस्टिमेटेड अप्रॉक्सिमेटली 26 वता. कन्व्हेन्शन सेंटराक सरकारान 2 फावट टेंडर काढले, मात कोणूच बिडर आयलो ना. सरकार आता 3रे खेप टेंडर काडटा. आम्ही 2दा टेंडरय काढलेलो बट तो फुडें वचूंक शकूंक ना. आता परत एकदा कन्व्हेन्शन सेंटराचो टेंडर असो व्यवस्थित रित्या काढून कन्व्हेन्शन सेंटर घेतले आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. राती अनमोल घाटांत 3 गाडयांचे एक्सिडेंटात 2 गेले. टेम्पो, बस आनी SUVचो अपघात. टेम्पो ड्रायव्हराक आगताक मरण. इंटरस्टेट बसीच्या क्रिटिकल ड्रायव्हराक GMCत घाल्लो. ताणें उपचार चलतना जीव सोडलो. एके गंभीर जखमी जाल्ले पॅसेंजर चलयेचेर उपचार चल्ल्यात. नमस्कार. तशें काल आमी पळयलो की एक मेजर एक्सिडेंट हांगासर जो बायोडायवर्सिटी पार्क धारवण हांगासर जालो. काल 6:45 सुमार आमकां कंट्रोल रूमान फोन आयलो की एक बस, कॅन्टर आणि एक फॉर्च्युनर 3 गाडयांचो एक्सिडंट जाल्लो आसा मोल्या सुकताळ्या म्हणटा थंय.
आनी तातूंत बस ड्रायव्हर आहा तो ट्रॅप जाल्लो आसा. पॉयंटार पावन पयलें आमी कॅन्टरीचो ड्रायव्हर आसलो तो ऑलरेडी ट्रॅप जावन पॉयंटारूच मरणाच्या अवस्थेंत आसलो सारको फूल. सो आमी जे बसीन जो ड्रायव्हर आसलो भिमा नायक, तसोच एक चली भानुशाली म्हणून, ही जी इंजर्ड पर्सन आसली तांकां आमी इमिजिएटली रेस्क्यू केली पयलीं आनी तांकां 108 शिफ्ट केली मेडिकल सपोर्टा खातीर. तसोच मागीर जो कॅन्टराचो ड्रायव्हर आसलो ताकाय आमी आमचे हायड्रॉलिक टूल्स घेवन भायर काडलो आनी पुलिसाचे स्वाधीन केलो ताका आमी. जी बस जी बेळगांव रुटाक जी वताली त्या वटेन, तो मे बी ती देंवती आसल्या कारणान मे बी तो मातसो स्पिडीन आसलो, ताजो मे बी कंट्रोल केल्ल्या कारणान तेणी डायरेक्ट व्हरून कॅन्टराचेर ती गाडी मारलेली अशें फर्स्ट तितून दिश्टी पडटा. लोक जे हिसपान उलयताले सो तसोच अंदाज येता. फॉर्च्युनर गाडी जी आशिल्ली तांकां तितूंतल्यान कोणाक मार लागना, पण ह्या भरगांव ह्या भीषण अपघातान दोगूय जे ड्रायव्हर आहा ते सोंपिल्ले आसा. आमी पळयता की मोल्या आनी धारबर्ड्या वाठारांत फोंड्या हो जो हायवे आसा हेजेर पोलीस सुद्दां आसता की स्पीड लिमीट पळोवपाक, पण जे बसवाले जावं हे इतले स्पिडीन वयता तेंचेर कोणाचोच कंट्रोल नासता. सो ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें तरी कंट्रोल स्पिडी घालपाक लागून कितें तरी सोय करपाक जाय अशें दिसता. धारमंडळीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दूधसागर टूर ऑपरेटरांच्या इशू वेल्यान बीजेपींतल्याच कांय जाणांनी आपल्या आड राजकारण केलें. तांणी कितें मेळयलें तें म्हत्वाचें. 8 कोटीचे स्कॅम म्हूण आरोप करतात तांची चवकशी करची. उदरगतीच्या नांवान पक्षांतर केल्ल्याची उदरगत खंय लोकांनी पळयली. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार हेड ऑन. 2027चे वेंचणुकेचें कितें तें खंय तेन्ना पळोवपाचें. हे जर सगळे तुमगे फाटले फुफुसांव पळयलें जाल्यार तुमच्या मतदारसंघात काँग्रेस काय ना. जो फाल्यां गणेश गांवकार बाब म्हणटलो की हाजे फाटल्यान विरोधी पक्षाचे षडयंत्र आसा अशी कांय परिस्थिती ना. हे कितें बीजेपी वर्सीस बीजेपी. जेन्ना पळय विरोधी पक्ष पळय आसा पळय न्ही, विरोधी पक्ष म्हणून सदांच अशें कशें आसा की बेताल वक्तव्य करिना जाण जालेलो. कितें जें पळय कायद्यान बसन न्ही त्या गोश्टीक ते केलें जाल्यार मागीर तेंचें हास्य जाता. विरोधी पक्षाचे कोण दिसले ना थंय. ना विरोधी तुमच्याच पक्षाचे दिसताले. त्या खातीर कितें जाला, आमच्या पक्षाचो विशय असो आसा. आमच्या पक्षा भितर थोडे जे पळय लोक पळय आसा पळय न्ही, ते प्रत्येक दुसरी इलेक्शन पळय फुडलें इलेक्शन लागीं पावतरी तांकां मातशें हें जाता कितें जाता, आनी ते केले शिवाय कशें आसा एक्झिस्टन्स कळना. एक्झिस्टन्स कळपाक जाल्यार कितें तरी हालचाल करपाची. आतां हें करता आसतना आमच्याच पक्षाच्या लोकांनी सरकाराच्याच धोरणाचे विरुद्ध हें करप म्हणजे कितपत योग्य हें तेणी विचार करपाक जाय. आतां गणेश गांवकाराचे विरुद्ध करपाक मोकळीक आसात. गणेश गांवकाराचे विरुद्ध करपाक कितें आसा. तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचे आमदार न्ही. आमदार जावन सुद्दां दुसऱ्याक जे पळय कोणाक पळय आमदार जावपाचे जावं फुडें येवपाक तयार आसा तेणी व्यक्तीक केल्या कोता येता. पूण सरकार म्हणून करप पळय आसा पळय न्ही, सरकाराच्या धोरणाचेर करप न्ही म्हणटा तुमी. न्ही आतां ते पळय कितें पळय केलें पळय म्हणटा न्ही, ताजो त्या लोकांक तुमकां दिसना केलें अशें. हें 100% केलां. तुम्ही म्हळ्या की 420 रुपयांचो पर ट्रीप फायदो जाता आणि त्या 420 रुपयाक सारखे 420 केले आणि म्हणपाले हे तुमचे 8 कोटी रुपयांचे स्कॅम म्हणून. आतां त्या विशयाचेरय तुका हांव सांगता. हय. कोण पळय जो पळय आरोप करता न्ही, आरोप करता तेणी ते इन्क्वायरी बसोवपाक सैमाक सांगपा जाय, तेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय आनी ते स्कॅम करून कोणाक फायदो जाला तेजे कडेन ते स्कॅम सगळे भायरूय काडपा जाय. कॉर्पोरेशन हांव हेड करता ते 1 रुपयाची अफरातफर ना. स्पीकर रमेश बाब तवडकरान आपलो निवाडो दिलो की जे आयले भायल्यांतल्यान 8 जाण ते कायदेशीर म्हूण, तो मर्जर कायदेशीर, हे सगळे कायदेशीर म्हूण. तुमच्याय मतदारसंघा भितर तशे कांय जाण आयले न्ही. ते आमदार म्हूण आयले नासत, पण ते आयले. हे येवप जे आसा ते घराक रूम एकच आणि न्हिदपा जाय 14 जाणांक अशी परिस्थिती जाल्या. आतां डिफेक्शनाचो इश्यू जो पळय आसा, डिफेक्शनाचो इश्यू आसा तो प्रत्येक जो पळय डिफेक्ट जाल्लो MLA आसा तो कितें सांगता, आपूण विकासाक लागून म्हणटा तो डिफेक्शन केलें म्हणटा. लोक सोदता सध्या विकास. आतां तें करतरी कितलो विकास जालो तेणी प्रत्येकान आपल्याला आलेख दवरपा जायो. आनी तो मागीर फाल्यां सकाळी प्रेजेंट जर केलो जाल्यार लोकांक कळटा की हय बाबा डिफेक्शन केले उपरांत बाबा हें आपूण करूंक शकलो. आनी तेजेर मागीर जाय जाल्यार तुज्यान एक रिसर्च करपाक जाता, प्रबंध बरोवपाक जाता. कितें म्हणून की डिफेक्शन आनी असो जर समज जाता जायत जाल्यार हो एक म्हणजे कितें जें पळय चलतालें कॉन्स्टिट्युशनल लोकशायेची ह्या स्तंभा भितर तें डिफेक्शन म्हणून एक मागीर तें रेगुलायज जाल्ल्या भशेन जालें की डिफेक्शन करूनच जर विकास जाता जाल्यार तें तशें जालें असलें तें मिनींग जाता. तुम्ही म्हणटात 2027 कोणूय एस्पिरंट तयार जावं गणेश गांवकाराक परवो ना. म्हाका परवा आसपाची गरजूय ना. कित्याक 2027 जेन्ना पळय इलेक्शन येता न्ही त्या टायमाची स्थिती आनी कितें आसता तेन्ना पळोवपाची. कांयच चिंता करपाची गरज ना.
आयज फक्त पार्टीचें काम आनी पार्टीन जें पळय सांगलां न्ही तें करीत रावपाचें. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. गोमंतक भंडारी समाज समितीची बिनविरोध निवड जाली. वट 17 वांगडी खंय बिनविरोध वेचून आयल्यात. देवानंद नायक समितीच्या अध्यक्षपदाचेर. मजगती वेंचणुकेंत एका गटांतल्या सगळ्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज भायर मारिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. उमेदवारी अर्ज भायर मारिल्ल्यान एक गट फुर्योज. कोर्टांत वचपाची शिटकावणी. In order to get a free and fair election, and I have taken the opportunity not to the genuine and the reliable people I have given the qualifications and people like them in this society. Erasure, alteration, wrong number, entry of a wrong number, serial number is wrong, the membership is wrong, the receipt number is wrong. मजगती स्क्रुटनी वेळार विरोधी गटाच्या सगळ्या उमेदवारांचे अर्ज भायर मारले म्हणून बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत समितीची बिनविरोध निवडूय जाल्या. इतले मजगती डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान ह्या वेंचणुकेचेर स्थगिती हाडल्या. Parties, it is learned that the election process has commenced. The basic grievance of the complainant is that the committee has not acted properly and not has appointed properly by following due process. Further, the amendments carried out are not proper and further election process is not carried out in proper manner. So next date of hearing ही ऑर्डर अजून इलेक्शन प्रोसेस तांचो चालू आसा पूण तांकां अजून डिक्लेअर केला म्हण तांकां करूंक शकना. आनी ते ह्या फुडें जर आतां म्हणटा आमी डिक्लेअर जाला जाल्यार एज पर दीस इट इज स्टेटस को. इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो स्टेटस को दवरला. मात नवी समिती म्हणटा आतां नेमणूक जाल्या, ऑर्डर लागू जायना. ऑर्डर पळय काडल्या ती इलेक्शनाचेर न्हू, ती ऑर्डर इलेक्शनाचेर ना. इलेक्शन ऑलरेडी जाले, इलेक्शन डिक्लेअर जाली कमिटी. खंय हा ऑर्डर ना ऑर्डर काडूंक ना चुकीचे सांगला आसता तुमकां. ना इलेक्शन खंय स्टॉप केला. इलेक्शन स्टॉप करून आमच्या लॉयरान सांगला आमकां न्हू. प्रुडंटा खातीर चेतन गबास. काँग्रेसीचो फुडारी डॉमिनिक नोरोन्ना 8 आमदारांच्या अपात्रतायेचे केशींत सभापतीचे निवाड्या आड हायकोर्टांत. नोरोन्नान G8 आमदारांक अपात्र करचे म्हणून याचिका घाल्ली. 8 आमदारांचे तें बीजेपींत विलिनीकरण म्हूण शिक्को मारून सभापतीन ती रिजेक्ट केली. सभापतीच्या निवाड्याक आतां हायकोर्टांत चॅलेंज. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत 8 वरां भितर पणजे ट्रॅफिक सेलाची एक्शन. म्हणजे कसिनो कडेन बॅरिकेड्स मोडून कसिनो वटेन वचूंक वाट मेकळी केले म्हणून प्रुडंटान शेनवारा रिपोर्ट केल्लो. राती मेरेन ट्रॅफिक सेलान बॅरिकेड्स घाले. सध्या टेम्पररी घाल्यात, कांय दिसां भितर खंय फिक्स करतले. पयर शेनवार दीस आमी एक स्टोरी केली जे बॅरिकेड्स आसा हांगासर कसिनो जेटीन कडेन ते हांगासर नाशिल्ले आनी ज्या तरेन हांगासर लोक क्रॉस करताले ते आमी तुमचे मुखार हाडले. ताजे मागीर तेच राती म्हणल्यार शेनवार दीस जे पणजेचे ट्राफीक सेल आसा तेंच्यांनी हांगासर एक्शन घेत जे आमी आतां सद्या जे बॅरिकेड्स हांगासर पळयतात सद्याचे टेम्पररी अरेंजमेंट तेंच्यांनी केल्या. कारण हे एसएसाचे बॅरिकेड्स आसा ते करपाक टायम वता. सो ते ह्यान फुडें येतले जे परमनंट जे बॅरिकेड्स आसा ते. पूण तो मेरेन हांगासर जे टेम्पररी जे अरेंजमेंट आसा ते पणजेच्या ट्राफीक सेलान केल्ले आमकां हांगासर दिसता. आनी जसो प्रुडंटाचो जो इम्पॅक्ट आसता अशा तरेन जे आमी स्टोरीज करता तेजो हो एक इम्पॅक्ट हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आनी तशेंच जेन्ना आमी म्हणटा ह्यान फुडें पळोवया की हांगासर आमी अशें पळयता की हांगासरूच खुबदां हे जे बॅरिकेड्स आसा ते डॅमेज जाता. आतां ते खरे एक्सिडेंटल आसा काय ते इंटेन्शनल आसा हे ह्यान फुडें पळोवपाची गरज आसा.
जेन्ना हांगासर परत जेन्ना जे परमनंट जे बॅरिकेड्स आसा ते हांगासर येतले तेजे मागीर आमकां तें पळोवचें पडटलें की परत हे जे बॅरिकेड्स आसा ते डॅमेज जावचे न्ही आनी अशे तरेन जे कोणी पब्लीक प्रॉपर्टी डॅमेज करता तेंचेरूय आमी अशें मागलेलें की कारवाय जावपाची गरज आसा आनी हेजेर इन्वेस्टिगेशनूय जावपाची गरज आसा की अशा तरेन हे जे बॅरिकेड्स आसा ते कोण डॅमेज करता ते स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान शिरीष कुंकळकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. दिवचले आदीं लोक तरेतरेचे धातूंचे दिवे करताले. थंयच्या कासार कुंभारांनी केल्ले दिवे त्या तेंपार फामाद. ह्याच कारागिरां खातीर दिवचल शार नांवां रुपाक आयलें. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार दिवचलचो संस्कृतीक इतिहास सांगता. दिवचले वस्तू संग्रहालय उबारचें, थंयच्या कारागिरांक उर्बा दिवची, केरकाराचो सरकाराक उलो. दिव्या दीपत्कार कानी कुंडल मोतीहार अशें आमच्या संस्कृतीन म्हटलेलें आसा. दिवो हे तेजाचे, ज्ञानाचे आनी जिवंतपणाचे प्रतीक. हो संदेश दिवपी गोंयांत जो वाठार आसा तो म्हळ्यार उत्तर गोंयचो दिवचल म्हाल. आनी आमी जर बारकायेन पळयले जाल्यार शांतादुर्गा देवीच्या देवळाच्या वाठारांत जे कासार रावता हे पयलींच्यान कांस्य जे आसा त्या कांस्या पासून दिवे करताले, पितळी पासून दिवे करताले, तांब्या पासून दिवे करताले आनी तेका लागून हो वाठार जो आसलो हो कासारा खातीर नावारूपाक येयले. दिव्या खातीर फामाद आसलेल्या ह्या गांवांत गोंय सरकारान खरें म्हळ्यार एक वस्तू संग्रहालय उबारपाक जाय आनी सरकारान ह्या कारागिरांक आनी कलाकारांक जर आश्रय दिलो जाल्यार गोंय राज्यांतले एक यशस्वी कलाकारांक आनी कारागिरांक प्रोत्साहन दिवपी राज्य, एक प्रदेश म्हणून, एक महाल म्हणून, एक शहर म्हणून दिवचल नावारूपाक जायतलें. मातये पासत तयार केल्लीं दिवजां ती खंयच्यान आयली तांचो इतिहास हे विशीं कारागीर झिलू हरमलकार सांगता. आनी आमचें नशीब बरें की आमची कला ही म्हणजे मातयेची कला ही आमच्या पुर्वजान केली हांगासर. सुरवातीक ते कितें करीत, तुळशी करीत म्हणजे ज्यो सरासरी हिंदू लोकांक लागता अश्यो. मागीर थोड्या तेंपान जात्रेचे जेन्ना हे पिशें कशें जालें तेन्ना लोक म्हणूंक लागले आतां मातयेर दिवजां घेवपाचीं, पंट दवरचे पेक्षा दिवजां घेवपाचीं. आनी ती दिवजाक 5 वाती उरत, 4 सकयल आनी वयर मातशी उंच काडून ती एक दवरप. मागीर थोड्यांक दिसलें तें डेकोरेशन तेका थोडें करूंक जाय, थोड्यांनी मागीर तेजेर बारीक बारीक मोराचे पीस लावप. अशी प्रथा सुरू जाल्ली आनी ही प्रथा अजून पर्यंत आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बोरये मांडवी रिव्हर पॅलेट्सांत म्हाल भाडें वाडोवन दिवचें म्हणून थंयचे ट्रकवाल्यांची निदर्शनां. म्हालाच्यो गाडयो बंद, थळाव्यांक खंय कंपनी जॉब ना. फाटलें वर्स जालें ट्रकवाले मागत आसात. कंपनी कानामनार घेना. 2 दिसांत बसका घेवन विशय तडीक लावया म्हणून कंपनीचें खंय आतां थळाव्यांक उतर. मांडवी पॅलेट्स जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहा तितूर जो ट्रान्सपोर्ट आहा आनी चलोवपी आनी जे कंपनीचे मनीस आहा तेंच्या मदीं मातसो आयज वाद जालो. हे आतां आमी जवळ जवळ वर्स जालें हेंचे कडेन रेटी लागून आमी झगडत आसा आनी लेटर कितलीशी केली जाल्यार कंपनी एकमेकाचे बॉल उडयता. म्हळ्यार कशें गोवा स्पंजा वस म्हणटा आमचे कडेन, गोवा स्पंज म्हणटा हेंचे कडेन. गांवचे लोक सामके आतां बेजार जाले कित्याक ते ऑलरेडी तेंची लॉसांत चलयता ट्रक. ती जवळ जवळ 3 वर्सांनी 400 रुपयांनी आमकां रेट दिता पर टन. एक्चुअली रेट गव्हर्मेंट रेट आमी मागलेलो, गव्हर्मेंट रेट दिवपाक कंपनी रेडी ना. फक्त म्हणटा कितें आमच्या अंडर कांय ना, तुमी गोवा स्पंजासून मेळात. आनी डस्ट पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन आमचे गांवचे लोक फेस करता पूण कंपनी आमचेर कांयच लक्ष दिना. प्लस भुरगीं जे आसा आमी 80% घालून विधानसभेचो इशू काडलेलो, 80% आमची भुरग्यां लावचे कंपनी अंडर, जाल्यार तेवूय इशू आमचे सॉल्व केले ना कंपनीन. प्लस जे कोण बेनिफीट घेयना तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळपा लागून इयरली कंपेन्सेशन दिवचें कंपनीन. कितें जर दिवचें, कोण गरीब आहा तांचे ट्रक काडूंक शकना तांकांय बी कितें बेनिफीट मेळचें तोवूय कंपनी अजून कांय लक्ष घातलें ना. आनी जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो सद्या गांवच्या लोकांनी बंद केल्लो. ताका लागून पोलीस आयिल्ले आनी पोलिसान मध्यस्थी येवन ह्या ट्रान्सपोर्टकारांचे सांगणे कितें ते आयकून घेतले. काय ना, त्यांच्या रेटी खातीर त्यांचो प्रॉब्लेम आसलो. ते कंपनी कडेन उलयतले आनी तेंच्यान सॉर्ट आउट करता म्हणून सांगलेलें. पण सद्या ट्रान्सपोर्ट बंद आहा तेंचो. अशें बंद तेंच्यांनी आपले स्वखुशीन चिंत दवरला तुका. पण डिमांड कितें आहा तेंगेलो? तेंचे रेटी खातीर तेंची डिमांड रेट वाडोवन दिवचो म्हणून. सो आतां कितें म्हणलां आतां कंपनी कडेन उलोवप जालें? कंपनी कडेन उलयतले ते सगळे, ते दोनी पार्टी उलयतले आनी ट्रान्सपोर्टर ते उलयतले आनी तेंचे इशू सॉर्ट आउट करतात. जे म्हणणें आसा की जो रेट
इतल्या वर्सां तांकां दिता तो परवडना पर टन पर किलोमिटर, तो 50 रुपया वाडोवन दिवचो म्हणून अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. आनी रेट वाडोवन दिल्यारूच हे गांवचे लोक म्हणटा ते आमी ट्रान्सपोर्ट चलोवपा मुखार आसतले म्हणून. बोरयेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडेक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ली दोग लेडी कॉन्स्टेबल आनी तांच्या भावा आड क्रायम ब्रांचीन FIR केलो. आत्महत्या करचे आदीं प्रथमेशान व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्लो. तातूंत ताणें ह्या तिगांय जाणांची नांवां घेतिल्लीं. दोगांय दुबावीत कॉन्स्टेबलांक पोलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. शुक्रार 25 ऑक्टोबराक 22 वर्साच्या कॉन्स्टेबल प्रथमेशान सांजेच्या सुमार 6:48 नव्या जुवारी पुलावयल्यान उडी घातिल्ली. 2 दिसांनी आयतारा ताची बॉडी मेळ्ळी. ताच्या उपरांत ताचो आत्महत्या करच्या पयलीं रेकॉर्ड केल्लो व्हिडिओ व्हायरल जालो. हो पळयात व्हिडिओ. हांव प्रथमेश गावडे. हांव मनांतल्या म्हज्या घरच्या कडेन माफी मागता की हांवें तेमचे खातीर केलें तें खूब वायट केलें. हांव हो सुसायड करपाचो कारण फक्त म्हणटा तें LPC प्रिती चव्हाण बेल्ट नंबर 9199, तनिष्का चव्हाण LPC 9218 आनी तेजो तनिष्काचो भाव आकाश चव्हाण. आनी म्हाका खूब मेंटली टॉर्चर करताले. तशेंच LPC तनिष्का चव्हाण तेज्या भावान एक दीस रात्री कॉल करून खूब कॉल केले प्रितीच्या मोबायलार आनी म्हाका गाळी मारपाक लागलो. हांवें विचारलें तूं कित्याक मारता काय वयल्यान तनिष्का चव्हाण सांगता आपूण तिचेरूच फायल करतलें म्हणून कंप्लेन. तनिष्का चव्हाण, प्रिती चव्हाण, आकाश चव्हाण तेणी खूब म्हाका मेंटली टॉर्चर केल्लें आसा. ताका लागून आयज ही सुसायड करता. सो म्हाज्या गोंयच्या भावांनो भयणींनो म्हाका न्याय दिवचो हीच तुमचे कडेन अपेक्षा. ह्या व्हिडिओन ताणें 2 लेडी कॉन्स्टेबल आनी तांच्या एका भावाचें नांव घेतिल्लें. गुन्यांव फाट्यान तांच्या आड गुन्यांव नोंद केला. दोनूय दुबावीत लेडी कॉन्स्टेबलांक पोलिसांनी ताब्यांत घेतला. In the Constable Prathamesh Gowde suicide case, Crime Branch has registered FIR against 2 lady police constables for abatement to suicide. Prathamesh had committed suicide by jumping from the Juari bridge in the river, and before committing suicide he had made one video which went viral in which he had accused 2 lady police constables for harassing him, and he alleged that due to that harassment he is committing suicide. For now, Crime Branch has registered FIR and has started investigation in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. आपणें राजकारण पुराय सोडलां. फक्त पक्षच न्ही, सगळ्या पदांचोय राजिनामो दिला. आदलो मुख्यमंत्री लुईझीन फालेर राजकीय संन्यासांत. सध्या आपूण आवडटा तें काम करता. ताची खंय 2 पुस्तकां बरोवन जालीं, 3रें चालू आसा. Now I have left all political parties and all the positions, including a member of Rajya Sabha, and I am doing writing work. I finished one book. I am finishing the second book. And today I am here because I have been growing paddy for the last 5-6 years, and always used to be a loss. So I came and met the agriculture minister because the salt water is coming and destroying the paddy fields. Whether he has got any scheme to help the farmer. Right now I don't belong to any party, and I have left all the positions. So coming year we will not. I am doing what I like the best and what I enjoy the best is to go and do the writing, because I had done at least 7 policies: employment policy, education policy, industrial policy, biotechnology policy, IT policy. Not only first in Goa, it was first in India. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.